बोंदेंत असलेल्यांक सुटका दिवंक म्हणून बापान धाडलोलो जेजू बारीस रितीन हे सुटकेचे मिसांव जारी केल्लें आज सुवार्ता विवारिता. 18 वर्सांतावन देंवचारान बागायलेले आनी नीट उबी रावंक सकनासलेले स्त्रियेचेर जेजूची दिश्ट वेता. आपणा लागीं तिका आपोवन तिका आपण तिचेर हात दवरन जेजून तिका गूण केल्लें घडीत वा अचर्ये आज सुवार्ता वर्णिता. आपणा थंय घडलेलें पळयवन ती स्त्री देवाक नावाडूंक लागता. जेजू थंय जोगतेपणी दैवीक सकत ती देखता. लुकाचे सुवार्तेंत मरियेनी देवाची महत्कार्यां वर्णून स्तुती गीत गायलेलें हांगा आमी उगडास काडयेत. सगळीच ती बागवल्ली आनी नीट उबी रावंक तिका जायनासलें म्हणली उतरां. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली म्हणल्या उतरांक सारकी ताळ पडटात आनी जेजून तिका केल्लें बरेपण वर्णितात. तिका तिचे पिडेंतली गूण केली वय. पूण सिनागोगाच्या अधिकारीचे साब्बात्या विशयांतलें वांकडें चिंतप नीट करचें आतां उरलां. देंवचारान खोडो घाल्ल्या आनी बांदपास बगतेल्या आब्राहामाच्या भुरग्यांक सोडोवचें मिसांव करूंक साब्बात सोडिना तर ते साब्बाता विशीं कपटी आनी वांकडें चिंतप म्हणून जेजू स्पश्ट करता आनी हे दिशेन शिकोवन दिवन समजयता. साब्बाता दिसा एका पाड्याक वा गाडवाक लाभची दया पुणी आब्राहामाचे दुवेक लाभनायगी म्हणली जेजूची उतरां आयकून सर ताचे विरोधी लजले म्हणटाना जेजून तांचो पाठीचो कोणूय नीट केलो म्हूण कळटा न्हय.